आम्ही धाकटो येदो गणपती पळयता माझ्याकडे उठूनही जावंक जाय तितलो. गायज हो पळय आम्ही किचनाक मारपाक रे पाडला. सो गायज पळयात आमचे हे हॉल कंप्लीट जाल्लेले आहा आनी हेवटेन असलो गणपती सेम हांवें एकदा हाडलेलो मम्मी आसली तेन्ना मारपाक ना रे. एक्वा ब्लू काय बरो दिसता रे. हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू माय व्लॉग. कशे आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी जाणां बरी आसात. सो गायज आयज आमी चल्ली आमचो गणपती बाप्पा सिलेक्ट करपाक. तर आमी ह्या दिसाक तो आमी खूब दीस जाले वेट करतालो सारको. एका वर्सान गणपती बाप्पा आमच्या घरा कडेन परत येता. सो आमी वयता गणपती बाप्पाक यूज करपाक. गायज म्हाजो ब्लू कलरचो रेनकोट आसलेलो तो पिजला, त्या खातीर आमी आतां येयल्या रेनकोट व्हरपाक. फटाफट रेनकोट बी घेता आनी मागीर वयता फुडें. पळय आमी ह्यो कलराचो रेनकोट घेतलो. अवीचो आसलो ताका कसलो आहा तो खबर ना, दवरता तितके. हय तुजो येल्लो. आमी आतां म्हापसा हनुमान थिएटरान येयल्या गणपती पळोवपाक. फर्स्ट आमी ही सायड कंप्लीट करतली, मागीर आमी त्या वाटेन वयतली. काय बरे गणपती येयल्लेले आसात ते खूब सारखे. पळय गायज आमी बरो धाकटुलो गणपती पळयता. अंकिताक उखलूंक मेळटलो पळय तसो न्हू. आमी धाकटो येदो गणपती पळयता माझ्याकडे उठूनही जावंक जाय तितलो. काय बरे बरे आहा. सो गायज तुमकां खरें सांगूंक सगळे गणपती न्हू खूब खूब बरे दिसतात, पूण म्हाका न्हू सारको धाकटो गणपती जाय. म्हाजे कडल्यान उखलूंक जावपाक जाय तेजो. आनी आतां आमी येयल्या दुसऱ्या सायडीक गणपती पळोवपाक. सारको पळोवंक जाय, तेजी सोडी बी आसता पळय ती सारकी आसूंक जाय. पळय गायज आमी आतां येयल्या दुसऱ्या सायडीक गणपती पळोवपाक. आनी हांगासर धाकटुलो कृष्णा आहा पळयात. कृष्णा पळयात काय बरो आहा तो. असलो गणपती सेम हांवें एकदा हाडलेलो मम्मी आसली तेन्ना. वयस हेवनान पावलेल्या भशेन दिसता पळोवपाक. पळया. सो गायज आमी न्हू गणपती काडलो. आमकां जाय तसलो गणपती गावलेलो आसा. सगळेच गणपती न्हू खूब खूब क्यूट दिसताले, म्हणून आमी मातशी कन्फ्यूज जाल्लेली. पूण आमकां जाय तसलो धाकटुलो गणपती आनी क्यूटसो आमकां मेळ्ळेलो आसा. आनी 5 दिसांनी तो बाप्पा आमच्या घरा कडेन येतलो. या या A few moments later. सो गायज ही पळय ही सायड न्हू सगळी आतां पेंट जाल्लेली आसा. आनी हे हांवें स्टँड बी सारके बरे धुला पळय, काडून सारके चरचरीत. आतां हे सगळे म्हाका अवीन सांगला हेजेर सेट कर म्हणून. गायज हो पळय आमी किचनाक मारपाक रे पाडला. आनी हे फावटी आमी हाडलेलो आसा ब्लॅक. पळय डिफरन्स दाखयता तुमकां. पळय हो पळय आनी हे पळय कितें जाला पळय तें पळय. आनी मेन म्हणटा पळय तें हे फायर रेजिस्टन्स, वॉटरप्रूफ. ओके वॉटर रेजिस्टंट न्हू सॉरी वॉटरप्रूफ आनी फायर प्रूफ. हो एका उजो बिजो लागना, कांयच लागना हेका. ओके सो आतां हें करता हांव रेडीचो. गायज हो पळय आमी हो ब्लॅक कलर व्रॅप लायल्लेलो आसा. काय बरो दिसता तो. आनी ह्या सायडीक लागना कित्याक की हेवटेन न्हू आमी आयदनां बी धुवन दवरता. बेश्टे ह्या वाटेन समज सुटलो जाल्यार तो सगळो सुटात रावतलो न्हू, त्या खातीर. पण पळयात काय बरो दिसता सारको शायनींग शायनींग. ओके सो पळोवंक शकता तुमी कितले डिसेंट दिसता पळोवपाक ते. ओके कितले शार्प आनी कितले आहा पळय एजीस काय बरें दिसता पळय पळोवपाक हेजे. ओके आनी तुमकां परत एकदां सांगूंक सोदता की हे वॉटरप्रूफ आनी फायर प्रूफ पळया. ओके सो कसकचीत जाल्लेले आसा. पळय बरें दिसता पळोवपाक. पळय हे पळय हे किचन आतां कितले बरें दिसता ते पळोवपाक रॅप करून. आनी सारके बरें कितें पडलें न्हू हे धरलें वायप केलें गेलें सोमतें फास्ट करून न्हू. हांव कितें करता गो स्पेशल पुलाव. पळय गायज आतां अवी ह्या भिंतीक आतां पेंट करतलो.
हांगासर सगळें मॅसी हा कित्याक की भितरले सामान हांगा हाडलेले आतां हांगातले परत आसले तर थंय हें करूंक जाय. हांगा सगळ्याक अवी पेंट करतलो. हे सायड अर्द्याक मारूंक नासली गेल्या वर्सा. आनी पळय तुमी पळोवपाक शकता ही बीन हांगासर फुगलेली आसा. तेजेर वावजड बसता न्हू म्हणून. आनी बरें आतां नित्तळ करूंक जाय. फटाफट म्हाजें सामान काडटा आनी थंय स्टँडाचेर घालता सेट करता. सो गायज तुम्ही पळयात ह्यो आमचो ब्लू कलर हांगासर मारपाक न्हू एक्वा ब्लू काय बरो दिसता रे. असो दिसता खावंक गो एका बरो दिसना वे. ग्लास हाडतो घालून दिता पिया. खंयचो ग्लास कसलो जाय तो हाड पियोंक दिता तुका. दी पियो. खावपाक कहो दिसता म्हणटा खा मुगो. खावपाकूच कहो दिसताले तर घे न्हू खा न्हू. हिटोंक नाही जाय म्हाका काम करता. तू कर हांव म्हाजें काम करता. आफ्टर लॉट ऑफ मॅस गाईज पळोवंक शकता तुम्ही केले हांवें सगळे प्रिंट ही सायड उरल्या बट हे सगळे कंप्लीट करकरीत सारखे आनी हो आतां मदीं मदीं तुमकां दिसता सुकता कलर. सो चवथीचे बाबा येत आनी आमी तरी घरान दोगांच जाणां न्हू. हे सगळे आतां हांवें एकल्यान केला पेंट. अंकिता आयज रांदता फूल पावर सारखे. ते उरला मातशें टचअप करपाचें मागीर जालें. आहा मोके संदेशान मोके केल्लेले आहा आमच्या. आतां आमी सगळे खावपाचे आहा फूल पावर सारखी. आनी आतां एकदां ऑलरेडी च्या पियेलेली आहा. आतां हांव रावता हिजे कडल्यान च्या घेवपाक. तिका दाखय ही आमची एवरीडेची काळो घेता. सारकी येता. सो गायज आता आमची बारी येयल्लेली आसा ही जमीन पेंट करपाची. आनी हांगासर आमी फाटल्या फावटी ब्लू कलर मारलेलो पळयात तेजी हालत पळयात कितें जाल्या ती. आनी आतां आमी करता तांबडो कलर न्हू रे अवी. आनी हो तांबडो कलर पळयात कितलो बरो दिसता तो रेड सारको. आनी ह्यो जो कलर आहा पळयात तो उदकान मारपाचो न्हू. तो मारपाचो टॅर्मिटायनान पळय. हा थिनरान पळय हेतूर मारप. सो गायज पळयात हांगासरले कंडिशन कशें जाल्लेले आसा ते. हे बिफोर आनी मागीर तुमी आफ्टर पळयात. आनी जो आमी भिंतीक पेंट मारलेलो पळयात ते ह्या सायडींतल्यान सुकोवंक ना कित्याक की भिंतीक येयल्या वॉल्सांड. वयस ह्यो सारको एपॉक्सी कहो दिसता न्हू अवी कलर. बरो दिसता ह्यो कलर खरेंच बरो दिसता. फाटल्या फावटी आमी हाडलेलो तो उदकान मारपाचो आसलो आनी तेजी तुमी हालत पळोवपाक शकतात. तो कलर सगळो गेल्लो आसा तो. तर हेजो पळोवया कितें जाता ते. आमकां असले नवे नवे एक्सपेरिमेंट करपाक खूब लायक न्हू रे अवी. कितें म्हणटाय. हय गोल्ड रिंग काडटा मागीर तांकां कलर लागले काय डिफिकल्ट जाता साफ करपाक. एक टी शर्टूय चेंज करता. बरे टी शर्ट म्हाजे पिड्यार जाले मागीर. कोणी घेतलेले आते तुका. बापायन हांवें घेवंक ना. कसलो मनीस रे तो अवी. दुसऱ्या फावटी हांव तुका कांयच दिवचें ना. बंद बाय गायज पळयात ह्यो रेड कलर कितलो बरो दिसता तो. वाव हो जो रेग्युलर कलर असता जो पोर्चुगेज घरांक बीन असता पळय तो रेग्युलर कलर हो कास्ताच दिसता. कास्ताच दिसता न्हू अवी हो. म्हाका ह्यो कलर खूब आवडलो. तुका हॉलाक मारीत जाल्यार कास्ताच दिसतलो. सो गायज हांव कॉमेंट सेक्शनान खूब कॉमेंट येयल्ले मास्क घाल म्हणून. सो हांवें मास्क घातलेले आसा आनी हांव आतां डॉक्टर जाल्लो आहा. सायंटिस्ट डॉक्टर जॅकॉल शक्तिमानांतलो. आनी अपाय तुम्ही पळोवंक शकता दाखयता. आमी आतां हॉलाक पेंट मारपाक स्टार्ट केल्लो आसा. आनी ह्यो पेंट पळयात कितलो बरो दिसता तो. आनी पयलीं आमी ब्लू कलर मारलेलो तेजी हालत पळयात कितें जालें ते. ह्यो चड करून तसो जावचो ना दिसता न्हू रे अवे. बरो क्वॉलिटीचो. हय बरो आहा हेजी क्वॉलिटी. फाटल्या फावटी हाडलेलो तो उदकान मारपाचो आनी ह्यो टर्पंटायन न्हू. हा सो गायज पळयात आमचे हे हॉल
कंप्लीट जाल्लेले आहा आनी हेवटेन मातशी आमी चलपाक वाट दवरल्या ह्यो पळय मारता हवी आनी कसो दिसता ह्यो पॅन्ट तो तुमी सांगात आमकां हवी बरो दिसता न्हू ह्यो कलर हो ऍक्च्युली पोर्चुगीज घरांत ऑलरेडी होत असता कलर कास्ताच दिसता ह्यो रेड कलर ओके सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता हांवें हांगासर न्हू पेंट केल्लो आसा आनी हो पोर्शन ओपन दवरलेलो आसा कित्याक चलपा खातीर हांगासर तर चलना जाल्यार आमी भितन भायर मुवमेंट करपाक पावची ना ओके सो अंटील अनलेस हे सुकले काय मागीर आमी हांगाली चालू करपाची पेंट मारपाक सो आतां लेट्स सी ह्या कंपनीचो हांवें हेज्या पयलीं केन्ना ट्राय करूंक ना ट्राय करता तेन्ना सांगता तुमकां मागीर कितलो वगत लागता सुकपाक पळय तो आनी ही कबड दिसता तुमकां ही डल दिसता पळय हेका मागीर फाल्यां परवां बीन रिस्टोर करता बसता आनी हे पळय टायम लागतलो बट स्टील जातलें सगळें सारकें ओके सो तुमकां आतां कितें दाखयता पळय हें तुमी पळयता न्हू हें हांवें रॅप केल्लेलें ओके टायम जालो ताका खूब पूण तें आतां बरें दिसना ह्या कलराचेर वचना सो जो रॅप हांवें किचनान मारला पळय तो सेम हांगा मारता आयज न्हू हे पयलीं सुकोनी मागीर फाल्यां परवां मारता ओके सो व्हिडिओचेर फुडें वयच्या पयलीं हांवें तुमकां कालच्या ब्लॉगान दाखयल्लेलें की सांगलेलें की तुमकां हांवें एक तेलाची बॉटल तेजी कितल्या रुपयांक म्हाका पडली ती हांव हांगासर घालता तुमकां आनी तो रोल कितल्यान पडलो तेंय तुमकां हांगासर घालता पण हांव तुमकां लिंक घालूं शकना कित्याक युट्यूबाचेर लिंक घाली जाल्यार कम्युनिटी गायडलायन स्ट्रायक येता सो हांव तुमकां लिंक घालिना आय वील नॉट पूट एनी लिंक्स बट हांव स्क्रीनशॉट घालता सो तुमी सर्च करा आनी थंयसरल्यान तुमी परचेस करूं शकता सारको टायर्ड जाला हांव खूब काम केलां ओके आनी सारको कितें सांगू तुमकां आतां मास्क काडले सगळे काडले आनी बरो फ्रेश पीस जालो आनी बरें दिसलें आतां यू नो बट ती जी वाट दवरल्या खबर आसा हांवें चलपाक ती चड करून म्हाका फाल्यां करची पडटली इट वील टेक अरावंड 4 hours पूण पावस पडटा न्हू मातशें डिले जावं शकता सो हांवें म्हटलें फाल्यांच पळोवया फाल्यांच करता कंप्लीट ओके आनी येस गायज आनी एक दिक्कत येयल्लेली आसा ही दिक्कत जी आसा पळय मोस्टली अंकिता वांगडा येता पूण आयज म्हाज्या वांगडा येयल्लेली आसा जाल्यार कितें सांग मोबायल म्हाजो मोबायल जो आसा खबर आसा तेजो फाटलो कॅमेरा कितें तरी जालें कांय खबर ना आनी तुमकां खबर आसा फ्लॅगशीप मोबायल जे आसा जे एक्सपेन्सीव मोबायल आसता तेंचे की बारीक कितें गेलें जाल्यार ते व्हेरी एक्सपेन्सीव आसता आनी हो मोबायल हांवें ऑलमोस्ट 2.5 years चलयलो सो आतां चिंतता रिपेर करपाक खर्चो आनी हो मोबायल तर एक्सचेंज जाता सॅमसंग स्टोरान हांव यूज करता सॅमसंगाचो फोल्ड फोन सो हो तर एक्सचेंज जाता आनी तेजे वयर कितें पयशे घालून म्हाका तर दुसरो मोबायल हाडूंक मेळटा जाल्यार इट वील बी विन विन सिच्युएशन सारकें न्हू सो आनी कॅमेरा म्हणटा पळय ते आमकां व्हेरी इम्पॉर्टंट मोबायल फोन व्हेरी इम्पॉर्टंट कित्याक आमी जे काम करता तेतून आमकां कॅमेरा इम्पॉर्टंट आसता क्वॉलिटी इम्पॉर्टंट आसता सो चॅनलाचेर तर तुमी नवे आसा जाल्यार चॅनलाक लायक शेअर सबस्क्रायब करा आनी हांव मेळटा तुमकां फाल्यांच्या नवे आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओन टील देन आमचे गणेश चतुर्थी प्रिपरेशन पळोवपाक विसरूं नाका प्लीज सबस्क्रायब करा टाटा गुड नायट बाय बाय